माधवीताई सरदेसाय हांचो चौक काल व्हडा दबाज्यान ताचें उक्तावण जालें। आमकां माधवीताईचो अभिमान आसा, तांच्यांनी गोंया खातीर आनी भाशे खातीर, साहित्या खातीर जो वावर केला तो वावर सदांच गोंयकारांच्या मनान उरतलो। त्या कार्यावळीक गोंय राज्याचो मंत्री आनी गोंयकारपणाचें पांगरूण घेवन लोकांक फटोवपी विजय बाब सरदेसाय हांणी जे थंय वक्तव्य केलें की एअरपोर्टार जेन्ना फ्लायट लँडींग जातलें तेन्ना कोंकणींतल्यान एनाउन्समेंट जावचें, एकदम बरी गोश्ट। कोंकणीचें आनी हें गोंयकारपणाचें प्रेम हें तेजें मदीं मदींच भायर कित्याक सरता हें आमकां कळना। जे खंयचे भाशे बद्दल आनी गोंयकारा बद्दल जें प्रेम आसता तें प्रेम निरंतर आनी सातत्यान आनी निस्वार्थीपणान तशेंच उरपाक जाय। पण ह्या मंत्र्याच्या मनान जो गोंयकारा बद्दल आनी गोंयचे भाशे बद्दल जो मोग आसा तो आपणाच्या स्वार्था बरोबर चलता। जसो जसो तेचो स्वार्थ आसा तसो तसो तो गोंयकारा बद्दल आनी भाशे बद्दल आनी गोंयचे संस्कृताये बद्दल तेचो तो मोग वयता, मदीं तुट्टा, मदीं सुट्टा, कांयच कळना। आमी ताका विचारूंक सोदता की तुका जर गोंयकारपणाचो इतलो मोग आसा आनी गोंयचे भाशेचो जर इतलो मोग आसा जाल्यार आमच्या गोंयान भाशे बद्दल जे इतले प्रश्न प्रलंबीत पडलेले आसा तेचेर तूं एकूय दीस जाप कित्याक विचारना? तेचेर तूं एकूय दीस आवाज कित्याक काडिना? गोंय कोंकणी अकादमीक अध्यक्ष ना, तुका खबर ना? गोंय कोंकणी अकादमीचे कितलेशेच भाशे संबंधी, साहित्या संबंधी पुरस्कार हे आयज पेंडिंग आसा, तुका खबर ना? इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांझाची समिती तिचो कार्यकाळ सोंपला तेंय तुका खबर ना? गोंयची आमची कला अकादमी आसा, ते कला अकादमीच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या कलावंतांक जे पुरस्कार मेळटा ते पुरस्कार कितलीं वर्सां दिवंक ना हें तुका खबर ना? पयलीं बोवाळ ह्या आमच्या गोंयांत जी कोंकणी अकादमी आसा, इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांझा आसात, आमचे जे ऑफिशियल लँग्वेजीचे ऑफिस आसा, आमची जी कला अकादमी आसा, ज्या जाग्यार गोंयची संस्कृताय, ज्या जाग्यार गोंयचे भाशा, ज्या जाग्यार गोंयचे साहित्य आनी ज्या जाग्यार गोंयकारपण दिश्टी पडटा तें खंय पावलां तें विचारपाक तुज्या यूथ विंगाक थंय धाड। 19 डिसेंबराक जेन्ना तो भाशण करता तेन्ना तो हें विसरता की आपूण सरकारचो मनीस। 19 डिसेंबराक जेन्ना एक मंत्री भाशण दिवपाक गोंयकारांक उबो रावता तेन्ना तेणी हें विसरूंक जाय की आपूण खंयच्या पक्षाचो आसा। तेणी हें लक्षांत दवरूंक जाय की तो सरकारचो आसा, तो लोकांचो आसा। ह्या भाशणांनी तो आपणेच्या पार्टीचे आपणाचे गोडवे गायता हें तेणी सोडून दिवचें आनी तेणी जबाबदारीन तेणी जाणीवपूर्वक जो कोंकणीचेर दुर्लक्ष केला तो दुर्लक्ष पयस करपा खातीर तेणी योग्य पावलां उबारची।